नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। इलेक्शनाची तयारी पळोवंक केंद्रीय वेंचणूक आयोग गोंयांत सुत्रां सांगतात खंयच्याय खिणाक इलेक्शन जावं येता जाहीर, उंचेल्या अधिकाऱ्यांकडेन आयोगाच्यो बसका। ढवळीकाराची खाती खणपाचो मुख्यमंत्र्याचो चल्ला विचार, दोगांची खाती आपल्याच कडेन दवरतलो। मगो कडेन युतीचेर पर्रीकार उलयता एक, पार्सेकाराची जाप वेगळीच। बँको एटीएमांनी नोटीचो दुष्काळ, मात गोंयांतय मनी लॉन्ड्रिंग वाल्यांचो सुळसुळाट। इन्कम टॅक्सान धरले 2000चे नोटीचे आनीक 68 लाख, वट्ट जप्ती 2 कोटी वयर। काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रारा गोंयांत, काँग्रेसीचे पदयात्रेची फातोड्डे ग्राउंडार सांजे समारोप सभा। काँग्रेस म्हणटा पदयात्रेक गोंयकारांचो उपाट प्रतिसाद। आनी वर्धा वादळ गोंयांत तितलें बादचें ना, आज फाल्यां गोंयांत मातसो पावस पडपाची शक्यताय, वारे मारपाची शक्यताय ना, भियेवपाची गरज ना, म्हणटा पणजेची वेधशाळा। इलेक्शनाची तयारी पळोवंक केंद्रीय वेंचणूक आयोग गोंयांत आयला। खंयच्याय खिणाक इलेक्शन जाहीर जावं येता म्हूण सुत्रां सांगतात। बुधवारा आयोग सगळ्या राजकीय पक्षांकडेन उलयलो। वेंचणुकेच्या तयारेचो रिव्ह्यू घेवंक वेंचणूक आयुक्त, चीफ ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी, एक्सायज, दोनूय जिल्लोधिकारी, नोडल ऑफिसर्स, पालिकाचे मुख्याधिकारी आनी पुलिसांकडेन मिटींग जाली। ढवळीकाराची खाती खणपाचो मुख्यमंत्र्याचो विचार चल्ला। दोगांची खाती मुख्यमंत्री आपल्याच कडेन दवरतलो। ह्या खात्यांत खणून पळयता म्हूण पार्सेकारान मिडियाक संकेत दिला। युतीचेर पर्रीकार म्हणटा मोगोचें प्रपोजल आयल्यार विचार करतले। पार्सेकाराची भाशा मातशी वेगळी। तो म्हणटा पर्रीकार म्हणटा ताचेर आपूण कित्याक उलोवं। सध्या खंय तो ढवळीकाराची खाती शिकता। 2 रिकामी जाल्या पळय बर्ड्स कॅबिनेट ते भरपाचे बी कितें विचार आसा? थोडे दीस उरले म्हणून विचारता कोड ऑफ कंडक्टच्या पयलीं म्हाका थोडोसो इंटरेस्ट भितरले काही खणपाचो आहा, त्यामुळे हांव ते म्हजे कडेन दवरता। समजलें? म्हाका भितरली थोडी म्हायती म्हाका कांयच समजना, त्यामुळे ते 2 खाती मातशी शिकून घेता हांव। म्हज्या लक्षांत आयलें मुख्यमंत्र्याक काय समजना म्हणून, त्यामुळे आता समजून घेता न्ही ती, त्यामुळे ती समजून घेतला जाल्यार म्हजे कडेन दवरची पडली। आणि दुसरे म्हणजे 14 जाण तुमचेर नाखुश आसा अशें आयकूंक येता। 14 जाण कोण खुश आसा ते सांगता आमकां। 14 जाण सांगणाऱ्यान म्हाका दिसता तो उलगडो करप बरें। म्हाका दिसता आमच्या पक्षा भितर फूट घालपाक ही नाटकां काँग्रेसीन असल्यो गोश्टी चलता, समजलें? आणि जी पद्दत काँग्रेसीन चल्ली 5 वर्सां पसली ती हांगा पचवूंक ना। शेवट म्हणजे जाता तितले सगळे फायदे घेवप, बेनिफीट घेवप, अनड्यू एडवांटेजूय घेवप आणि निमणे पावले की मागीर सरकाराक गाळी घालपाक लागप। ते काँग्रेसीन पसले, आमचे कडेन पसले ना। खरें म्हणजे काँग्रेसीन बेगिनात बेगीन येवन म्हजें अभिनंदन करूंक जाय आसलें की जें आमकां जमलें ना, आपल्याक जमलें ना, ती तुवें योग्य केलें म्हणून। हे खरें समाधान आनी काँग्रेसीन तर जाहीर म्हणजे कौतुक करूंक जाय। You said you will look into the matter. हांव शिकून घेता मरे खातें। तेणी कितें केलां पळय खातें शिकून घेता, हांव खाती शिकून घेता। जी खाती म्हाका कळना ती खाती हांव शिकून घेता। Like Parrikar said that alliance is still open, no proposal तेंकडच्यान येवन तुमचें कितें म्हणणें आहा तेजेर? सर एक प्रश्न, तुम्ही खाती अरे पर्रीकार म्हणटा तेचेर हांव कित्याक उलोवं? काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रारा गोंयांत येता। फातोड्डे ग्राउंडार 16 डिसेंबराक सांजे ताची जाहीर सभा। काँग्रेसीच्या पदयात्रेच्या समारोपाक तो येता। मिडिया कडेन उलयतना प्रताप सिंह राणेन आपवाल्यांचेर फोग काडलो।
ताचे घराक कसिनो आड सयो घेवंक आयिल्ले. तांणी जाय जाल्यार स्वताचे ताकीचेर आंदोलनां करचीं. मडकयकार गेलो म्हूण खंय काँग्रेस सोंपना. 15शी फाटी पेडण्यासावन सुरू जाल्ली काँग्रेसीची पदयात्रा फातोड्ड्या ग्रावंडार 16 डिसेंबराक राहुल गांधीचे सभेन सोंपतली. राहुल गांधीचे गोंयचे शेड्यूल सांगतना लुईझिनान बीजेपीचोय कारभार वयर काडलो. श्री राहुल गांधी तांकां ह्या पदयात्रेंत मेवतले आनीक that full padayatra will culminate at Fatorda stadium or Fatorda grounds. उणे 30 आनी 2 मतदारसंघांतल्या लोकांक एक संदी मेवली पदयात्रांत भाग घेवपाक आनीक जो लोकांचो तेंको लोकांची उर्बा आमकां मेवली एक खुशीची गजाल आहा. ही अर्थीक परिस्थिती. दुसरी आमी परिस्थिती पळयली जाल्यार उद्योग ना, नोकऱ्यो नाय, बेकारी वाडल्या आनी दुखाची गजाल शिकिल्ले भुरगे बेकार. गोंयची एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तरी सांगता की उणे 1.5 लाख शिकिल्ले भुरगे बेकार. सो उदरगत ना, सुदारप ना, अर्थीक परिस्थिती वायट, उद्योग ना, नोकऱ्यो नाय आनी देखून आमी मानतात. आमी तरी सदां सांगताले तुमकां, तुमी आयकनासले. आयज जेन्ना एक ह्या मंत्री मंडळांतलो सिनियर मिनिस्टर सांगता तो गोंयकारांनी आयज समजून घेवपाची गरज आहा. देखून लोकांचो एक भरपूर तेंको आमच्या जनजागृती यात्राक मेवलो. These loans which have been taken for the last 5 years has definitely not gone for the development and progress of Goa. It has gone to repay the earlier loans or to repay the interest of earlier loans or to repay the salaries. उदारगत सुदारप विकास करपाक पयशे हाय. मडकयकार पक्ष सोडटा म्हूण खबरो येतात. ताचेरूय राणे उलयलो. पक्षांतर करतात ते खंय उंदीर, ते फक्त उडयो मारतात. काँग्रेस एका मनशाचो पक्ष न्ही. There are people who think and show that we have not done something, we have not done this, we have not done that, and they're jumping out. You see, the question is, what have they done? If they were in the party, what they have done for the party? When opposition points out that you have done this, 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 were you able to reply? I don't want to say much. These are matters that have been discussed in the assembly during Mr. Parikar's time also. Let them face it. Those who can't face, jump out like rats. हो पार्टी नासलो मरे, अजूनही आसा मरे, अजून सोडूंक ना. Party is not only a single man party, like what's happening elsewhere. It's a party of everybody, MLAs, members of the party, and we have to work together, not individually. It's no use pointing fingers at a individual. We have to work together. आपाची कसिनो आड सयांची मोहीम चल्ल्या. सयो घेवंक खंय ते सिनियर राणेच्या घराय पावले. राणे म्हणटात दिल्लीवाल्यांनी जाय जाल्यार स्वताचे ताकदीर आंदोलन करचे. A lot of young people hoping to work for the party, and there are some parties which have come from Delhi over here. I think yesterday or day before they were standing outside my house, my compound. I didn't call them. Somebody might say that Rane Vita Apan Karna. Bahir Ravle, Rastiyar. I got a big compound, it's a farm. They were waiting outside. Then my security said,
ते आईला म्हणतात ते कॅन आय लेट देम इन. आय सेड किती, आय हॅव नॉट इन्व्हायटेड देम. काही लोक रावले टोपी घालून. Then they said we are moving to all the MLAs, those who are elected MLAs, to take their signatures, and they wanted my signature. I don't sign like that. So they wanted signatures of MLAs to ban the casino. I said, go and take people who are really affected in that area. Why are you taking my signature? I am not giving you my signature. I'll take only. AAP can agitate themselves. Why do they need our help? We have, my PCC president has already spoken about this, what he wants to do. But as far as AAP is concerned, only boards are there. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक ब्रेक.